Start it. Here I'm sitting with two of very famous theatrists, Mr. Anil Pendekar and his wife, Mrs. Olga. They are very well-known faces on the Konkani stage. आज कोंकणीच्या पालकांका नाव आसा मान आसा आणि अनिल बाब तर म्हज्या आवडीचो आनी म्हजो इश्टूय दोनूय वाटेनी. सो म्हाका खुशालकाय भोगता तांकां आमचे नीज गोंयकाराचेर येवकार दिवपाक आनी म्हज्या सांगात्यांच्या नांवान इन द नेम ऑफ माय टीम ऑफ नीज गोंयकार आय वेलकम देम ऑन नीज गोंयकार. अनिल बाब तुका येवकार नीज गोंयकाराचेर, ओल्गा बाय तुका येवकार नीज गोंयकाराचेर. म्हाका दिसता तुमच्या तियात्रिस्ट जिवितान हे तियात्रपण तुज्या काळजान केन्ना जाणयलें? सांगचें म्हटल्यार हांव तियात्रिस्ट न्हू पयलो, हांव नॅशनल एथलीट. जेन्ना हांवें स्पोर्ट्स सोडलो, आय हॅव रिप्रेझेंटेड गोवा युनिवर्सिटी गोवा एट नॅशनल लेवल. सो जेन्ना म्हजे नी प्रॉब्लम जालें आनी हांवें स्पोर्ट्स सोडलो, तेन्ना कितेंय तरी करपाचें. आनी केन्नाय हांव खंयच्याय फिल्डान गेलो जाल्यार नंबर 1 जावपाक ट्राय करूं. इवन एथलेटिक्सान गेलो, नंबर 1 जालो, गोंयचो नंबर 1 एथलीट. आतां म्हटलें कितें तरी नांव कमोवपाचें, हेंच म्हजें. पयशे कमोवपाचें ना, नांव कमोवपाचो हो म्हजो मेन हेतू. सो म्हटलें नांव खंयच्यान कमयतलो म्हणून नाटकांत भितर सरलो. नाटकांत भितर काम केलें, पूण आमकां काम करून म्हयने काम करून ऑडियन्स मेळनासली, पळोवपी कोण आसनासलो. आमी केन्ना आमचो शो दाखयलो जाल्यार 50-100 लोक आसतालो. हांवें म्हटलें हांगासरल्यान खंय तरी शिफ्ट जावपाचें. आनी तेन्ना तियात्राचे मोगी म्हाका खूब दिसले. जेन्ना तियात्राक हांव गेलो तेन्ना खूब तियात्र पळोवपी दिसले. हांव म्हटलें हें फील्ड सारकें आसा म्हणून हांवें ह्या फिल्डान वचचें म्हणलें. आनी हे भाशेन गांवच्या तियात्रान हांवें हें बरयलो आनी गांवच्या तियात्रान एक काम केलें. आनी थंयसरल्यान म्हाका दिसलें की म्हज्यान एक्टींग करूंक जाता आनी तियात्रांनी फुडेंच गेलो स्टार्ट जालें. Anil is the same person who had come out with a very beautiful song, and that song became very famous. It was a comedy song, and त्या कांताराचें नांव जावन आसलें बॉम्बे का चक्का. It was so wonderful. आयकोंक पासून कानाक बरें दिसतालें. आवाज गायतल्यांचो आनी तांचे एक्टिंगाचो सामकें जें नॅचरल जालेलें तें पळोवंक एकदम बरें दिसता. Anil, you acted as a Bombay ka chakka. How do you feel? How did you feel? म्हणजे तुका कोणें दिसलें हें काम करता आसतना? How do you feel about that song? पयलें हांवें एका चक्काक खरेंच पळयलो, तेजें कशें चलप, कशें उलोवप, कशीं तेजी एक्शनां जावचीं. आनी तेच पळोवन घरा गेलो, साडी न्हेसलो आनी एक्टींग हारशा फुडें करून पळयली. आनी हे भाशेन हांवें तो कॅरेक्टर बरे तरेन केलो. म्हाका जालें एकदम बरो जालो. सगळ्या संवसाराक आवडलो तो. आनी बाय ओल्गा, तूं तियात्रांनी केन्नाच्यान पावलें? मेन म्हणजे हांव जेन्ना अनिलाक मेवलें तेन्ना हांव तियात्रीच नासलें, वांगडा काम करताले आमी. सो आनी तेकाय खुशी नासली म्हाका हे फिल्डान हाडपाची. आनी खूब 3 वर्सां सुमार तें येवंक ना. मागीर एक दीस म्हाका एकलो एप्रोच जालो, कोण एकलो डायरेक्टर गोरचेर पडून एप्रोच जालो. तुका हायट आहा, तुका हें आहा, तूं पर्सनॅलिटी आहा, वाय डोंट यू ट्राय. सो हांवें तियात्र कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतलो आनी तेन्ना थिंगा म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्ड मेळ्ळो. सो थिंगासर म्हाका एक उमेद येयली. सो आय हॅव दॅट क्वॉलिटीज इन मी लायक टू डू एक्टींग. सो हांव मागीर फुडें वचत रावलें. क्वॉलिटीज आहा, जायत्योच आहा तुमचे एक्टिंग पळयल्यार अनिलाचे आनी सामकें सुपर. आय एग्री दॅट एंड ऑल द गोवन्स विल से कोणूच म्हणचो ना अनिल एक हिंदू म्हणून. इट इज हार्ड टू इमॅजिन दॅट. जस्ट लायक उल्हास तारी, सेम थिंग, नो डिफरन्स. तांचे उलोवप आनी एक्टिंग इट्स व्हेरी गुड, क्लासी एक्टिंग. आतां म्हाका सांग, तुमी जायते आतां कांतारां कोत्ता आनी जायत्यो सीडी काडटात. म्हाका सांग, हे आतां जायते लोक पायरसी कोत्ता, हाचे वयर तुजें कितें? तुमकां त्रास जायना? तुमी इतले पोस्ट कोत्ता, इतले म्हाका दिसता म्हज्या कोतान लाखांनी डिस्पेच जाता तो. थोडोच जावचो ना, खर्च ताचो बरोच जातलो. 1 लाखान काय निभोवपाचें कांयच ना. एक सीडी काडप म्हणल्यार 2-4-5 लाख तरी जाय न्हू. तर जायते लोक ते आतां सीडी कॉपी कोत्तात आनी नाका जाल्ल्यान कोत्ता. हाचे वयर तुजें कितें सांगू? तुमकां त्रास जायना? तुमी आतां ताचेर कितें तरी पूण उपाय करूंक जाय न्हू. आमी जायतो उपाय केला आनी गोंयांत चलता. आनी खरेंच जे कोण हें करता न्हू तेका इतले आमची शिराप अशें पुजतले. कित्याक आमी खरेंच आमचे रोगता केन्ना बँकांतले लोन पासून काडून सीडी करतात.
आणि लोन टाइम आसना तरी आसतना आमी दीस रात घालून आमचो टाइम पिड्यार करून आमीच म्हणना सगळे जे कोण काडटात होय, जाऊन तितले होय. जाय ते कोस्ट करून थोडे भांगार पासून गाण धरून ह्यो सीडी काडटात कित्याक आपली उमेद कला लोकां मेरेन पावोवपाक पूण हे असले मनीस आपल्याच्या थोड्याशा फायद्याक लागून डुप्लिकेट करतात होय हांवें आयकलां तुमी जायत्या जाणांक सांपडायले आनी धरल्यात म्हणून काय कांय नांवां सांगशी तूं तशें जायत्या जाणां आमी पळयल्या युट्यूबाचेर पासून आख्योच तुमच्यो सीडी घालतात हाचे वयर कितें तूं जाणास तर कोण तरी नांवां जाणा तांची जायतें आयकलां हांवें कोण दिवार शिद्द सॉरी शिदोनचो तेजें नांव ओके तर सांग म्हाका हांवें आयकलो हेजेर युट्यूबार सगळ्यो सिडीज डावनलोड आख्खीच आख्खी फूल सीडी आनी तेजें नांव आसा शिर्दोनचो तो सज्जू पिंटो म्हणून तो हांव ताका सांगूंक सोदतां इतलेंच अरे बाबा हें घालचे पयलीं तुवें चिंतूंक जाय ती काडपाक आमी कितलो कोश्ट केला कितले आमच्या भुरग्यांच्या तोंडांतलें तूं वगडायताय हें ताणें चिंतपाक जाय आनी हें व्हडलें पाप आनी म्हाका दिसता हें पाप म्हटल्यार हांव ओगी रावपाना आनी तूं मेळ्ळोय म्हाका केन्नाय न्ही अशें करता सांपडलो जाल्यार खूब वायट जातलें कित्याक हांव रागाक एकदम वायट कित्याक आमच्या पोटांतलें आमच्या तोंडांतलें काडून तूं दुसऱ्या तुज्या हाजीक लागून आमची सीडी रिलीज जाता थिंगाच आसा 4 दिसांनी आमची सीडी रिलीज जाल्यार पण हिंगा पळयत जाल्यार आख्खी सीडी आमची लोकांक फुकट मेवता पळोवपाक हे आमचे इतले कॉस्ट मार्केट हें कोंकणी भास सगळा उडयता आनी मार्केट सगळें पिड्यार करून सोडटा कित्याक आमी आमचें तूं घोडे तुका बरें काम आसूं जाय आमकां काम ना आमचें हें काम आमचें हें प्रोफेशन हें तुवें सदांच मतीन दवरूंक जाय हें करचे आदीं आमी कितले कोश्ट करतात हें पयलीं चिंत दुसरे फावट हांव तुका हालतिकायन पयलें मागता तुज्या कडेन तुवें अशें करचें ना हे लोकांचे कोश्ट हे भाशेन आख्खी सीडी डावनलोड करून ती लोकांक फुकट दाखोवचे बदली तुवें अशें करिनाकाय आनी जरूय तर तूं आयकोनाय जाल्यार तुकाय कितें पूण वखद आसतलें हें तुवें सदां मतीन दवर हांवूच न्हय गोंयचे सगळे कलाकार उठलेले आसात आनी तूं कोण तोय आमकां कळना सो आतां ह्या फुडें तूं करतना 100 फाटीं चिंत नाजाल्यार आमी तुकाय वगीर रावपाक ना जो गोंयान शेवट जाला तूं म्हणटालो मती ना कितें करूंक जाता करून दाखय कितें करूंक जाता तें करून दाखयतलें आमकां हें आहा UKकूय पावोन तुका कितें तें दाखोवपाक आमकां गाडसा प्लीज दुसरे फावट अशें करना हांव लोकांय कडेन मागता हे असलें कितें करता तांकां एनकरेज करचें न्हय कित्याक कोंकणी भास आमचें थोडें धाकटुलें मार्केट तें सिनेमा भाशेन पिक्चरां भाशेन हिंदी पिक्चरां भाशेन आमचें मार्केट ना तें धाकटुलें मार्केट आमी 2000 होपल्या प्रमाणे देवा कडेन मागतात 2000 पासून मार्केट ना आमचें आनी तूंय जर अशें आख्खी सीडी फुकट लोकांक दाखयली जाल्यार आमचे ते 500 सीडी होपता म्हणल्यार आमकां घाम येता 500 सीडींनी आमी रिकवर कशें जातले 3 लाख 4 लाख मोडून आनी फाटीं नांव घे तेजें हें सर्जू पिंटो मातशें तुवें हें करचें ना हांव खालतिकायन तुका मागता आनी जरी तर तूं आयकत ना जाल्यार मागीर कितें करूंक जाय तें आमी करून दाखयता सगळे तियात्रीस आहात आनी सगळे तियात्रीस उठलेले आसात फ्रांसीस दे तुवें तो खूब भार घेतलो ahले काम करूं ahल्या मनशांक बूथ शिकोवपाक आयज ताकाच लागून तशेंच मॅथ्यू आराव म्हण नाका आमचे अगुस्तीन कॉमेडियन अगुस्तीन कॉमेडियन लुईस बच्चन बेन एवांजेलिस्टो हे सगळे मुखार सरले आनी तुमी जाणात तियात्री जर खरें सिरियस जाय खूब जाणां असले ahले काम करता तांकां खूब वायट पडोंक शकता देखून मागता तुमी हें करचें न्हय ही काणी जी अनिलान आतां सांगल्या ती काणी न्हय पूण एक खोरी घोडणी कोणेनूच तांच्या पोटार पावून दिलो आमी सर्वीस कोत्ता कित्याक कोत्ता आमच्या बायल भुरग्यांक पोसूंक आनी आमचें पोट कितें आमची सर्वीस फाल्यां आमचे सर्वीसर आमकां भायर उडयत जरूर आमकां दूख जातली आनी तेच परी एक्टींग सीडी काडप तियात्र करप तांचें पोट न्हूच मोगान सगळें पोटान पडना कोंकणी भाशेन आमी कोंकणी वयर काडून काडटात पूण त्याच बरोबर आमच्या पोटानूय वचोंक जाय उपाशी रावन कोंकणी वयर येना सो हें तांचें पोट अनिल बाबान जे पळय मागलां उपकार मागला तेच परी हांवूय मागता नीज गोंयकाराच्या नांवान अशें करिनाका आमच्या तियात्रिस्तांक वयर काडात आमची कोंकणी भास वयर काडया आनी आमी जेन्ना आमचो आदार दितले तांकां आमी ती सीडी विकती घेवन
आनी आमचेच लागीं दवरून दुसऱ्याक दिनासतना जोड्याक लोक येतले तेन्ना आमची कोंकणी माय भास वयर सोदतली आनी ते आमकां उमेदीन आनीक आनीक नव्यो सिटी काडून दितल्यो कितें म्हणटात अनिल बाब सारकें न्ही तुमच्या कोतान तुमी आतां तर अशें तर तुमकां तर बरें तर इन्कम तर मेवलो जाल्यार जाल्यार आमच्यानूय कितें आनी स्टँडर्ड वाडोवंक जाता ते सिटींचे जे मार्केट आसा आनी जे डुप्लिकेशन करता तेंचे त्या हितून आमच्यान कांयच क्वॉलिटी दिवपा जायना आमी सोय भितर कितें कितें करचें पडटा आनी लोकां मदें दवरचें पडटा हें कारण तुमी बँकेंतले लोनूय काडटा दिसता हें करपाक सगळें आनी तुमचें तें लोन कशें फारीक जाता तर वचनांनी एकदां जायना रिकवरी म्हणजे जायना तुमचे म्हाका दिसता तुमी कोंतान तुमी बँक्रप्सीचेर चड वयर वेतात सारकें सारकें खूब त्रासान आसता खूब त्रास जाता तर आमच्या गोंयकारांनी ह्याच दिसतांची आमची काकूत करची हे कोणा फाटल्यान म्हणून हांकां पॉलिटिशियन हाडून तांच्या बॉल्सान घालिना बहुत थोडे आसतले बहुत थोडे मेसूंक जाता जाल्यार तांच्या पोटान पॉलिटिशियन घालता पूण ह्या वसल्या मनशांच्या पोटान पॉलिटिशियन घालिना देखून ताणें सांगलां तशेंच हांवूय मागता तुमच्या लागीं आख्यो सिटी डिस्प्ले करिनाका एक क्लिप घालता कितें करता तें ओके हा दुसरे भाशेन तें बा उमेदीक पूण सगळेच फायदोय जावंक शकता हय एक तो एडवर्टिजमेंट कसो एक क्लिप घालीत जाल्यार जर तो रानिंग कोणें घालना तें घालचें न्हू ते सिटी वेले दुसरे वेले घालचें हे भाशेन आमच्यानी आदार दिवंक तांकां फुडें घालता तुजो निरोप कितें आहा आनी गोंयकारांक ह्याच्या वयर आनी हेर दुसऱ्या वचनाचे वयर तुमच्या तियात्रां वयर जावं अशें जे पायरेसी करता सिडी बा कॉपी करता डुप्लिकेट करता तांकां बा तेंच्यांनी बारीक चिंतचे आमचे कोश्ट आमचे तेंच्यांनी बारीक चिंतचे आमचे कोश्ट आमी कितले त्रास काडटा ते आयज कांदोलीच्यान हांव मारगांव तियात करूंक येता जेमेच्या नेटार आमी येतात तुमकां दिसता आमी पयशांकूच लागून वता आमकां मोग आसा हे भाशेचो मोग आमी केन्ना पयशांचें चिंतोंक ना हांगा काम करतना जीव हातीन घेवन केन्ना केन्ना येवचें पडटा ट्रक पास जालो जाल्यार आमकां खबर आसा पूण पयशे जाय पडटा न्हू मनशाक वेतलो येतलो जाल्यार पयशांची गरज आसा जियोकूय तूं फाल्यां बरें एक्टींग करतलो जाल्यार तुका पयशांची गरज ना जियो पयशे जायत पूण आमकां मोगूय आसा तेजे ह्यो दोनूय वस्तू एक जिवाची पासून पर्वा करिना हें करता आसतना कित्याक हांव मारगांवच्यान कांदोली येता म्हटल्यार कितले फावट वाटेक जॅम येता ट्रक पास जाता आमकां खबर आसना कितलेच फावट आमी मोदें पडपा पूण देवान आमकां साल्वार केलें तुमी आमच्या पळोवप्यांनी आमकां जाय तो तेंको दिला खूब तेंको आसा आमचे पळोवपी खरेंच ती सीडी विकती घेवन जायते जाण असल्यांक मार पासून दिवपी आसात पळोवपी आमचे पळोवप्यां खातीर आयज आमी जिवे आसात पूण हे असले मनीस ह्या धंद्याचे पाड घालतात आपल्या पोटाक लागून इतल्याशा फायद्याक लागून आपले बिझनस करूं आनी मनशी तेंच्यांनी जायते पयशे गेले पब्लिकेशन म्हापसा सांपडलो जाचे फ्लॅट फकत येतो गाडो आहा पूण कितली फ्लॅट आहा कितले बंगले आहा म्हणटा कोण पयशे जातात आनी काडटलो बाबडो खंयच ना जाल्यार ते पयशे करतात आमचे उस्ताद पयशे आमचे पोट मारून ते पयशे करतात लोकांनी असल्या लोकांनी मागता लोकांनी असल्या मनशांक मातशी बूज शिकोवची आनी आमचे ओरिजिनल घेवन आमकां पळोवन थोडो आदार करचो हेंच मागता अनिल बाब तुमची कथा वो काणी आयकून इतले स्टोरी आयकून इतली काळजाक दूख भोगली की खरेंच याळोवन येता जाणा तूं कशे परी आमचेर गोंयकार चिंतिनात ते कशे परी आमचे गोंयकार हे भाशेन तुमचे कोश्ट निर्फळ करून उडयता ते ह्या लोकांना सगळे न्हू थोडेच आहा भोव थोडे वय मेजूंक जाता तशें ना न्ही सगळे म्हणून सगळे गोंयकार न्ही पूण हांवें चडशे म्हाका दिसता हे डुप्लिकेट पासिटी करता ते गोंयकार सगळे चडशे हांव जाणा चडशे भायले म्हणून गोंया भायले तो तांकां इतली काळजीदारपण आनी घोटसाण ही ताणें आतां ह्यो डुप्लिकेट करपाक ना आमी चडशे गोंया भायले 99% गोंया भायले आमी ओगी आसले म्हणून ते करताले आतां आमी उठल्यात आनी खरें सांगचें म्हटल्यार गोंयान खूब बंद जाला तुका दिसना गोंयकारांनी सगळ्याच उठोंक जाय म्हणून सगळे उठपाक जाय सगळे पळोवपी आनी जेन्ना वेळ येतलो तेच भाशेन गोंयकार पण सांबाळूंक जाता आमचे न्हू सगळे एक दीस उठतले आनी जें कितें करूंक जाय तितलें करून दाखयता हय तेंच सांगूंक जाय हे भाशेन दुसऱ्यांचे कोस्ट निर्फळ उडोवपाक वेता थिंगसर आमी पळयता गोंया हांव आतां गोंया आयलो न्हू फाटीं जानेवारीच्या म्हयन्यान हांवें पळयलां बारीक बारीक लायब्ररी सिडी विकतात रेंटाक दितात कोंकणी आहा सगळ्यो आहा हांव एकेशीन गेलो हांवें विचारलें ताका बाबा ही सिडी ओरिजिनल काय ना ओरिजिनल म्हणून हांवें उक्ती घाल्ली आय एम एन IT पर्सनल हांव कंप्युटर पर्सनल सो आय एम बोथ अ हार्डवेअर इंजिनियर एज वेल एज इन सॉफ्टवेअर सो आय न्यू वॉट इज वॉट
हांवें ताका एडवान्स सांगलें बाबा ही सीडी तुजी डुप्लिकेट म्हणून ना ना तुका दुसरी दिता पूण ओरिजिनल म्हणून लागलो 300 म्हाका म्हणलें 300 पडो ना 500 पडो ओरिजिनल दी बट तेन अगेन ताणें पळय ती म्हाका दुसरी दाखयली तीवूय बट डुप्लिकेट मागीर म्हणून लागलो आपणा लागीं ना न्ही म्हणूंक लागलो ना ते अजून तांकां सजमोंक ना ते म्हाका सांगता आमी खूब ओल्गा एक फावट कार्मोणा गेले रातच्या 7 आमी सगळे लायब्ररीन भोंवतात हें चलता म्हणून पळोवपाक आमी पयलें स्टार्ट केल्लें ही बायल जावन ते कार्मोणा एका लायब्ररीन भितर सरलें आनी आमची सीडी मागली मेंटल हॉस्पिटल आहा हय आहा भाड्याक मेळ्ळो हय सांग भाड्याक मेळ्ळो हय म्हणला दी आनी तेणें म्हाका ओपोंक ना तेणें हांवें पयलीं कावर केलें कवर म्हजें केलें आनी हांव गेली तेजीशी मेंटल हॉस्पिटल सीडी आहा कोण अनिल अलगाची म्हणूंक लागलो हांवें वय दी कितले 20 रुपया म्हणपाक लागलो हांवें ती घेतली चल पुलीस स्टेशनाचेर म्हटलें म्हजें सांगातार भियोंक लागलो हांवें म्हणलें पळय आमच्या भुरग्याचे पोटांतले काडून तूं तुज्या भुरग्याचें पोट भरता तुका दिसता हे पयशे तुज्या भुरग्याक बऱ्याक पडटले तेन्ना तो रडोंक फील जालें ताका आनी म्हणूंक लागलो हेंच पळय आपूण केन्ना कोचचो ना हें तांकां खबर ना ते आमकां कितले लॉस करतात 20 रुपया तो सीडी दिता हांव सांगता एका गांवांतल्यो 100 सीडी उडयता 20 रुपया कोण आनी 10 रुपया 20 रुपया घेता आनी डुप्लिकेटूय करून दिता रोखडीच तांकां खबर ना हें आमकां कितलो मार दितात ते म्हणटा तुजी एक सीडी घेतली आमी एक सीडी घेतल्या तशें ना तुवें म्हजे 100 सीडींचे बिजनस कवर केलें एका गांवांत हें सारकें न्हू हांव तें मागता कोणें रेंटाची हाडून ती पळोवची न्हू लोकांनी तें व्हडलें पापूस तर मोगाळ गोंयकारांनो पळयात अनिल बाबान सांगलां ताच्या उतरांचेर नियाळ करा आनी तुमच्या मोतीन आनी काळजान घालात आनी ताणें मागलेल्या उपकाराक ताच्या उतराक पाळो दियात आनी आमचें गोंयकारपण सांबाळुया आमची मायभास सांबाळुया जे वरवीं आनी हे भाशेन तर आमी आमच्या एकवटान हे भाशेन असो एकवट करून आमी आमचें गोंयकारपण आमची मायभास सांबाळून आयज आमी व्हड आसतले गोट आसतले कोण आमकां आलोवचो ना लॉंग लीव गो अनिल बाब देव बरें करूं तुका आनी हांव मागता देवा लागीं तुमचें हें पयचें अशें वांकडें चलता तुमच्या जिवितान तें अशें बोन जावचें आनी तुमकां सदांच सुसेग मेळचो आनी बऱ्यो तुमकां सिडी काडून आनी बऱ्यो स्टोरी आमच्या मुखार हाडून गोंयकारां मुखार हाडून तुमकां देवान आदार दिवचो आनी लोकांच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे काळजांतले विचार लोकां मेरेन पावोवपाक तुमी आमकां आदार दिलो मीस गोंयकाराचेर हो इंटरव्यू आसतलो आनी दोन एकल्यान पोवचो गोंयकार सगळेच मीस गोंयकार वाचता म्हणटच मीस गोंयकाराचेर जरूर आसतली ही मुलाकात घेतलेली आहे अनिल आनी वल्गा लागीं देव बरें करूं अनिल देव बरें करूं वल्गा बाय तुका मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू